आयज आमी पोत्तून वयताय म्हापसा आतां येयच्यान आमी 3 दीस जाल्यार एवरी डे आमी म्हापसा वयताय कितें ना कितें काम आसता आमकां. तर आयज न्हू आमी थोडें किचना काम चालू केलां. तें ओल्ड आमगे कितें म्हणटा वॉश बेसीन आहा न्हू तें पयलीं टायपार आहलेलें तें आमगे आतां आमी चेंज करून ताका सिंक घालताय. सो आयज तें कामां येवपा आहा ऑलरेडी येवन गेलें तें चोवन मेजरमेंट बाग येवन गेलें. तर आमी आतां तें थोडोसो एपार हाडपा आहा ताका लागून आमी पोत्तून म्हापसा वयताय. आयज 3rd डे म्हापसा. तर आयज हांव नको आनी कितें कितें आहा तें आनी मातशें काम आहाय थोडीं पोरवोरी बा वचपा जाय आमकां. चोयताय कितें करून जाता तें आमगें काम आतां. ओके मागीर हांव केलें म्हणटा दाखयता तुमकां एक क्लीप घालता हांव आमगे ओल्ड सिंकाचें आनी मागीर तेंगे काम जालें म्हणटरी पोत्तून एक घालतलें. आयज न्हू 6th मे आनी आयज म्हगे पेरेंट्स वेडींग एनिवर्सरी मम्मी एंड डॅडी. म्हगे डॅडी पास्ट अवे इन 2011. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. हॅप्पी एनिवर्सरी मम्मी एंड डॅडी. आमी हिंग न्हू आतां मातशें गो थांबला हिंग प्लास्टीक चोवपा वयताय. आमगे भायल्यान बोलगांवांचें न्हू पावसा सगळें कोण वचों पडटा प्लास्टीक बी घालून वचों पडटा आमकां. प्लास्टीक आमी हिंगा घेता एक्चुली सगळें. लास्ट टायम हिंगा घेयलोलें. आतां ऑन द वे आहा म्हूण आमी हिंगा थांबलाय आनी चोयताय हिंगा. I think this one it is. This one it is, I think. This one. हे कितले व्हडले वीथ कितें सारकें 60 वीथ 60 वीथ आहा 140 सेंटीमीटर 60 वीथाचे आहा वीथ 60 सेंटीमीटर न्हू आहा दाखयता मातशें हे भाशेन हितूंतलें दाखय आं हे क्वॉलिटी. दिस इज लिटल थिन न्हू. आं हें मातशें पातोड आहा म्हाका 100 मीटर जाय. हे कशें मीटर 150 मीटर आनी हे व्हडले वीथ कितले आहा हे पातोड आहा सामकें. हे आहा आमकोडे लास्ट टायम आमी गेला तें हे स्पॉयल जायना पूण हे पातोड आहा न्हू सामकें. डॅडी म्हाका मागीर म्हाका मातशें वेजिटेबल मार्केटान पावलाय. त्या मार्केटान फर्स्ट टायम येयला आयज. कितू व्हडलो मार्केट. हो पणस न्हू आमी म्हापसा गेली न्हू सकाळीं तेसा आमी हाडलेलो 2 हाडलेले
धाकटेशें आसलोलें पूण टेस्ट बा बरो आसलो पूण म्हाका दिसता मातशें म्हारग पड म्हण आमकां 201 सांगिल्लें तें आमकां पयलीं आमी आयकलां सारकें आयकोंक ना म्हाका मुगे घोवान बोवाड मारली तर दिसलें 80 रुपीजान म्हण एक तो 2 घेया म्हणपा लागलो पूण हांवें आयकलोलें 200 सांगिल्लें तें सो 400 आमी 2 हाडलोले येसोले पूण वर्थ इट कित्याक टेस्ट एकदम बरो आसलोलो सामको आनी सामकें बरें स्वीट आसलोलें कित्याक आमी बॉम्बे खाताय ते हे भाशेन गोंयचो टेस्ट आमकां मेळना आनी थिंगाय जाल्यार म्हारगू आसताय क्वॉर्टर केजी आमी 50 रुपीज फारीक कोत्ताय सो आय थिंक इट्स वर्थ इटींग दीस हांवें क्लीप काडलें न्हू तें आमगेलें ओल्ड बेसन कितकोन आहलो तें सगळें अशें करून हिंगा आमगे वूड आहलो चो कॅबिनेटा सकयल आनी हें ओल्ड भाशेन आहलोलें सो आमी हें सगळें आख्खें फोडून दुसरें ब्रेक करून दुसरें घालपाक जालें कित्याक हो स्पेसूय जायतूच वयतालो सो हें नेक्स्ट मॉर्निंग आतां 7th मॉर्निंग तेणी कोण आख्खें फोडून काडून हे भाशेन तेणी बांदून काडला आतां एक पाट रेडी जालें म्हणटी न्हू हांव आनी एक धाकटोसो विडियो काडटलें शूट करतलें जालें म्हणटी तें आख्खें फूल रेडी तें एक्चुली 2 दीस सांगलेलें आमकां पूण म्हाका दिसना ताका आनी टायम लागतलो 3-4 दीस पूण लागतलें सो आमी आख्खे दीस पळय मागीर कांय करूं ना कामां लागून भायर सरोनाय इवनींग न्हू आमी च्या पिवपा भायर सरलीं कित्याक मुगे सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ आनी तेगे बाय येयलो आहलोलें सो ही मुगे सिस्टर इन लॉ आनी हें तेगे चेडूं आनी हो ब्रदर इन लॉ आनी हो एल्कीन आमी च्या पिली आनी थिंगसान कितें स्नॅक्स खायलें आनी बेश्टी पासय भोंवपाक गेलीं आमगे प्लॅन आहलोलो बिचार वचपाचो पूण मागीर चड लेट जालो ताका लागून आमी बेश्टी रावंड मारपाक गेलीं सो एक रावंड मारलो आनी थिंगा एक फोर्ट आहलो म्हाका खबर आसना मुगे त्या ब्रदर इन लॉन सजेस्ट केलोलें वोसोन येया म्हण थिंग वोसोन सो आमी थिंग गेलीं मागीर सांजेसा थिंगसान लेटू भायर सरलीं आमी घराक वचनाचो हो फोर्ट तो हिंगा मातशें कोत आमी टायम स्पेंड केलो आनी बरें थंड थंड वारें सामकें म्हाका सुद्दां एटलिस्ट आमी हाफ एन आवर पासून आसलोलीं हिंगा हिंगा आमी पावलो म्हणटी न्हू 2 जाण धाकटेशे पपीज चोय कितू क्यूट पपीज म्हाका तांकां चोयन सिगो कितलो उगडास येयलो सिगो आमगे पॅट तो ऑलमोस्ट आमच्या बराबर आसलोलो 10.5 years आनी 6th May ताका 1 year जालें तो आमी चोले ना सो इतलो म्हाका तेजो उगडास येयलो सामको सारकें हांव इमोशनल जालें तांकां चोयलें म्हणटी कितलें तें लवींग आनी सगळें धांवन येतालें आमच्या फाटल्यान हिंगसान मातशें टायम स्पेंड केलो उपरांत न्हू मागीर आमी ऑलमोस्ट जालोलो इवनींग म्हणजे आमी भायर सोदताय म्हणल्यार काडूक जालोलो हिंगसान मागीर आमी एक्चुली आमी जेवण सोदतालीं आमकां वाटेर खूंय आहा पूण म्हाका सगळीं रेस्टॉरंट बा बंद आसलीं हिंगा आल्दोना आमकां एक रेस्टॉरंट दिसती पडलें पूण तें आमगे रायट सायडीन आमकां पोतून त्या ब्रिजार टर्न मारून पोतून येवपा पडलें सो आमी थिंगसान न्हू आमगे डिनर आमी घेयलें आनी पार्सल आमी घरा हाडलें आनी मागीर घराको हाडून आमी सगळीं बाराबर जेयलीं सो दीस इज हाव वी स्पेंड आवर इवनींग वीथ आवर फॅमिली मिन्स सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ आनी तेगे धाकटेशे बाय जायते तेंपान आमी मेळ्ळें ऑलमोस्ट आफ्टर अ इयर मोर दॅन अ इयर आमी तेगे थिंगा बरोडा गेलोलीं तेगे कम्युनीन आहा तेदो न्हू सो लास्ट फेब सो ऑलमोस्ट मोर दॅन अ इयर नाव आमी आफ्टर दॅट वी आर मिटींग आनी बरें दिसलें तांचे बराबर मातशें टायम स्पेंड केलो आनी बराबर वचून येयलें म्हूण सो हांव हिंगा मुगे ब्लॉग आतां एंड कोत्ता आनी थँक्यू ऑल फॉर वॉचींग इफ यू लायक इट प्लीज डू लायक इट शेअर एंड सब्सक्राइब टू माय चॅनल एंड सपोर्ट थँक्यू ऑल वन्स अगेन